म्युनिसिपल स्कूल जे आसा ते एक नामनेचें स्कूल जे आख्ख्या वास्कोन आमकां फामाद आसा. हे स्कूल आतांचें स्कूल कितलींशीं वर्सां जालीं. इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड इन 1960 अशें आसा. तेन्नाच्यान हें स्कूल हांगा चालू आसा. हे स्कुलान आमचे भरपूर लोक शिकून गेले आसा जे आयज बऱ्या बऱ्या पोजिशनाचेर पावलेले आसा. आनी आजून पर्यंत ह्या स्कुलाक इतलो इम्पॉर्टन्स आसा की आयज हे स्कुलाक शिफ्ट करचे पडले कित्याक स्कुलाची मातशी हालत बरी नासल्या कारणान लिकेज जाताले. क्लासरूम लिकेज ते सगळे रिनोवेट करपाक लागून आनी तेजे लागून तेणे शिफ्ट केले. ते शिफ्टींग केलेलें आमचें माता स्कूल जे आसा ते माता स्कुला कडेन शिफ्ट जेन्ना जालें तेन्ना लोकांक स्पेशली पेरंट्सांक आनी स्टुडंट्सांक खूब त्रास जाले. बट काही कारणाक लागून कितें बरें काम घडटा तेन्ना मातशे त्रास जातात आनी हे त्रास जाता तेज्या लागून हांव सगळ्यांची म्हणजे माफी मागता. बट आयज परत आसा अशी सगळीं स्टुडंट्स ह्या स्कुलान येयलेले आसा. बरें स्कूल जाल्लें आसा रिन्यूवल करून. सो हांव हे गव्हर्मेंटान जे इनिशिएटीव घेवन स्पेशली म्युनिसिपालिटी इनिशिएटीव घेवन हे केले. चेअरमॅन आसा बाब आमचो नितीन. सो तेंच्यांनी मेळून हे फुडाकार घेतलेले आसा सगळ्यांनी. तांकां खरेंच हांव शुभेच्छा दिता. म्हणजे तुम्हाला बरेच तरी हांवें आमचे वास्कोचे जे गव्हर्मेंट स्कूल आसा हे बी आमी आतां अंडर CSR रेस्टोर करपाचे खातीर घेतला. रेस्टोर करून हांगा जी भुरगीं येता हांगा श्रीमंत जी भुरगीं येना हांगा गरीब समाजाची भुरगीं येता मिडल क्लासाची भुरगीं येता आनी क्वॉलिटी एड्युकेशन हें सगळ्या भुरग्यांक मेळपा जाय. श्रीमंताक एका भशेन गरीबाक एका भशेन मेळपा जायना अशें आमचें विजन आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें आसा. आनी ताका धरूनच ह्यो सगळ्यो स्कुलां कॉलेजीस आज रिनोवेट जाता. हातून आमी प्रयत्न करतले म्हणजे हांव एसेंब्लीन उलयलां बी की असल्या स्कुलांनी हे म्युनिसिपालिटीचे म्हाका दिसता फूल गोंया भितर एकूच म्युनिसिपालिटीचे आशिल्ले स्कूल. सो असली स्कूल जावं गव्हर्मेंट स्कुलांनी जावं मेजॉरिटी आमी थ्रस्ट दिवपाक जाय आनी म्हणजे थंयच्यान एड्युकेशन आनी बरें जावपाक जाय. आनी तांकां स्मार्ट बोर्ड्स जावं इंटर टिंकरींग लॅब्स हांकां पयले प्रेफरन्स दिवपाक जाय. आनी त्या खातीर हांव एसेंब्लीनूय उलयलां आनी मिनिस्टरा फाटल्यानूय आसा. आनी म्हाका 100% शुअर आसा आज आमचो मुखेलमंत्री एड्युकेशन डिपार्टमेंट हँडल करता आनी तो आमचे मागण्यांक मान्य करून असल्या स्कुलांनी नाजाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलांनी प्रेफरन्स दिवन ज्यो बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्योय बी मेळोवन दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतलो. पयलीं म्हळ्यार खरोच प्रावड मुवमेंट कित्याक आमची एकूच म्युनिसिपालिटी आसा जांचें आमचें स्वताचें अशें स्कूल आसा. आनी आज जे तुमी पळयता स्कूल एकदम बऱ्या रितीन बांदून आमकां दिसूला. ऑनरेबल आमचे मिनिस्टर जे आसा तांणी दिल्ले आसा. खंयचीच गोश्ट मागिल्ली केन्नाच आमकां ना मेळ्ळी. आनी यू कॅन सी द क्वॉलिटी ऑफ वर्क तें बरे तरेन स्कूल बांदिल्लें आसा. एक खास म्हणल्यार ह्या स्कुलान आमचे म्युनिसिपालिटीच्या वर्करांची भुरगीं लोवर रंग ऑफ द सोसायटी भुरगीं आसा ती भुरगीं हांगा शिकतात. आनी खरेंच कौतुकाची गजाल म्हळ्यार अबाव 90% असो रिजल्ट ह्या स्कुलांचो लागता. सो हे स्कूल जेन्ना परतें हें करून घेतला तें आमची सगळ्यांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की बरे तरेन मेंटेन करचें बरे तरेन हांगा सगळ्यांच्यो फेसिलिटीज दिवच्यो आनी सगळे आमी लोकांनी हाचेर लक्ष दिवन हें जशें केलां तशेंच बऱ्या रितीन फुडें चलोवचें. 1-2 वर्सां जालीं आमचे भुरगे आमचे मॅनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स टिचर्स आमचे स्टाफ आनी चडान चड भुरगे आनी ते पेरंट्स त्रास भोगताले की तांकां हांगासून खंय तरी दुसऱ्या स्कुलान टायमिंगूय चेंज जाल्लो आफ्टरनून जाल्लो सकाळीं आसलो तो सगळ्यांक तेजो त्रास जातालो. सो आयज खंय तरी आयज जे आमी रिफर्बिश केल्ले आमचे स्कूल प्रिमायसीस आयज आमी परते आमच्या भुरग्यांक हांगासर शिफ्ट करता.